रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली हे सेटिंग बाज. आपले सारको गोंयकार जेन्ना बांदकामां करतात तेन्ना आर्जीच्या पोटान दुखता, पूण दिल्लीकार बांदतात तेन्ना हे तांचे कडल्यान पयशे घेवन सेटिंगां करतात असो आरोप आमदार मायकल लोबोन केल्लो. ताका आतां आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान प्रत्युत्तर दिला. आरजीपीन दिल्ली बिल्डर रॉबी कडल्यान पयशे घेवन सेटिंगां केला हे कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सिद्ध करून दाखोवचे. पयशे घेवन सेटिंग केल्ली जाल्यार आमी पक्ष बंद करपाक तयार आशिल्ल्याचे आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले. अंजुना वागातोर, there are very few good activists and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना. थोडे जाण वयता आनी सेटिंग करता, पयशांचे सेटिंग. जी प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा, म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले आनी जो तर लोकल घेता हांव आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता, कोणाच्या पोटान दुखता? म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो. If we have taken permission from Water Resources Department, जर आनी कोणाक जर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें. आमी हिल कटिंग करिना. There is no hill cutting going on. We are retaining our property. प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी. आमी जो तर कोण तरी विकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच विकतलो जाल्यार ही गर्वाची गजाल. तेणी खुशी जावपाक जाय. हे जे कोणाचे पोटान दुखता, एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता, हे सगळे जाण गोवा हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच. आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा. सी, दे आर आवर लोकल बॉयज एंड लेडीज. whoever came, one lady came and some men came. They are local people. They are being misguided by 4-5 people. 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात की कितें तरी व्हडलो खंय कडेन आतां कितें स्टेटमेंट आयकला आनी कितें व्हडलीशी मॉल येता खंय थिंगा. कसले बाबा मॉल येता? तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्यार आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा. सो आमचे ते बिजनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना. ताका सांगूंक सोदता हांव, कोण तो उलयता चड पळय तो आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाल्यार तूं म्हाका सांग, हांव जाय थिंगा येता म्हणून ताका त्या मनशाक कोण तो. हांव ताका तेजें नांवूय येवना, तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर. हांवें आयकला तेजी भाशा. आज जो तू चॅलेंज करता, हांव तुका चॅलेंज करता, तुझ्याकडे कापासता जा मरे. 1 रुपया पासून आर्जीन खंयच्या दिल्ली बिल्डरा कडल्यान घेतला न्हू आनी कंप्लेंट फाटी घेवन सेटिंग केला तू दाखय. एक कंप्लेंट तू जर एक कंप्लेंट पासून दाखयता न्हू, हांव चॅलेंज करता, आमी आमची पार्टी बंद करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स त्याच दिसा बंद करता. 1 रुपया पासून दिल्लीकारा कडल्यान आमी घेतला न्हू, सेटिंग केला, कितें केला तू दाखय. चॅलेंज तुका. आणि तुझ्या असल्या मनशांक मोडक्यान कितें घालून विकला पळय आख्या शिवलकारांक आनी कलंगूटकारांक खबर आहा. फक्त लोक पिशान येयले आनी तू आतां इलेक्शन येयला तसो नाचता पळय मेगा प्रोजेक्टांकडेन थंय सेटिंग करून. आतां तो प्रोजेक्ट चालू आहा, गौरेशान सांगला तशें तो प्रोजेक्ट चालू आसा. तुझे बायल थंय नाचता. आसगांवान लोकांक उदक ना, कायसुवा लोकांक उदक ना, शिवोले लोकांक उदक ना, आसगांव लोकांक उदक ना, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक उदक ना. तू मेगा प्रोजेक्ट येता की येतात पत्र्यांकडे येतात स्टेटमेंटां करतात. अरे तिका जर कापासतात नाल्यार तिच्याकडे जर थंय MLA जावपाची जर तिच्याकडे एफिशियन्सी नासली जाल्यार तिका घातली कित्याक? फक्त प्रॉपर्टी खावपाक, सत्यनारायणाची पुजा करी दोगांय जाणां येतात ती लोकांची घरां मोडपाक, लोकांची दुर्गां मोडपाक, कपेलां मोडपाक, देवळां मोडपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.